येवकार हांव जवाहर बर्वे. सर्वेकायच्यो हेडलायन्स. भाजपाचे मानशेक पडपाक लागल्यात खावटी. आदी मंत्री मिलिंद नायकान दिलो राजीनामो. फाटफाट भायर सरली एलिना साल्ढाणा. संकट निवारणाच्यो वार्यो करून येयल्ल्या मुख्यमंत्र्याचे तकलेर संकटाचे दोंगर. बोगमाळो वाठारांत पर्यटक बसीक अपघात. 40 जाणांक घेवन वचपी बस उमथली वॉल्तार. किरकोळ जखमांचेर निभावले. गुणवत्तेक साक्ष दवरूनच दिल्यात सगळ्यांक नोकऱ्यो. लाच घेतिल्ल्याचे करचें सिद्ध. PWD मिनिस्टराचे प्रति आव्हान. दीपकान विकल्यात नोकऱ्यो. बाबुशान केल्लो सणसणीत आरोप. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. नोकऱ्यो विकल्यात असो म्हाजेर आरोप करप्यांनी आदी तें सिद्ध करून दाखोवचें. सगळ्या विद्यार्थ्यांक गुणवत्तेच्या निकशाचेर वेचल्यात. PWDच्यो नोकऱ्यो दीपक पावसकारान विकपाक काडल्यात असो आरोप भाजपाचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान केल्लो. तेचेर भौशीक बांदकाम मंत्र्यान ही प्रतिक्रिया दिल्या. भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकारान PWDंतल्यो नोकऱ्यो विकून 70 कोटीची कमाई केल्ली. दर एक नोकरी 23 ते 30 लाखांक विकल्या. भाजपाचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान हो आरोप केल्लो. मुख्यमंत्र्यान ही भरती रद्द करची अशेंय ताणें मागला. बिरेस्तारा PWD मंत्र्यान ताचेर प्रतिक्रिया दिल्या. आरोप करपाक काय दुसऱ्या बोट दाखोवपाक काय न्ही. स्वताक फाटल्यान कितलीशींच वर्सां पळोवपाक जाय. पूण कितें आसता पयशे घेवपाचो कोणाच्यान उडोवपाक जाय. कोणी पयशे घेतले म्हणून पूण सिद्धीत तथ्य कशें आसता तथ्यच ना. कोणीच सांगचें बाबा दीपक पावसकारान आपल्या कडल्यान इतले पयशे घेतल्या म्हणून एक मनशान येवन सांगचें. आनी तेणी सांगचें न्ही तो बाबा तेणी एप्लाय करपाक जाय. एप्लाय करून तो ते पास जावपाक जाय. आनी पास जाल्ल्या भुरग्यांनी सांगचें आपल्याक पयशे घेवन पास केलो म्हणून सांगचें न्ही. आसा न्ही इतले आतां कॅन्डिडेट जवळ जवळ 368 हे आतां कॅन्डिडेट हे इंजिनियर आसा जुनियर आनी TA पास जाल्या. आनी वेटिंग लिस्टां आसा जे प्रमाणे मेरीट लिस्टा प्रमाणे डायरेक्ट सांगता की आमकां अशें विचारलेलें म्हणून कोणी PWDचे टेक्निकल आशिल्ले. अरे बाबा जो लिस्टा ना तेंकां कशें विचारतालो तूं. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. बोगमाळो सावन दाबोळे 40 पर्यटकांक घेवन वचपी बसीक बेरेस्तारा दनपार अपघात जालो. बसी वयलो ड्रायव्हराचो ताबो सुटून बस रस्त्याचे कुशीक लवडली. अघटीत घडले ना. प्रवाशांच्या जखमांचेर निभावले. दुखापत जाल्ले पर्यटक मूळ छत्तीसगडचे. एके कार्यावळी निमतान ते गोंयांत आयिल्ले. बस बोगमाळो देवते वयले वॉल्त घेताना ड्रायव्हराचो बसी वयलो ताबो सुटलो आनी बस लवणली. बस आडवी जाल्या उपरांत ड्रायव्हरान थंयच्यान फुज्ज्यो काडल्यो. जखमीक चिखलेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केल्या. पुलीस फुडली चौकशी करता. की बोगमालो गाडी ओव्हरटर्न जाला सो आमी इमिजिएटली रॉबर्ट घेतले बट केली गाडी हांगासर. सो वेन वी रीच केम टू देयर मोस्ट ऑफ पीपल हू वर ऑलरेडी टेकन टू द शिफ्टेड बाय एम्बुलेंस and inquired about driver. We got to know that driver has ran away. So we are conducting the inquiry. We have called of the bus and investigation in progress. Any major injuries? Not major as such, but they have got injured on head, hand has some person hand has got injured, leg has got injured. So detail is not there, but we have sent our one person at Chikle hospital to inquire what are how many casualties are there. बोगमाळो हे पर्यटकां खातीर मुखेल केंद्रबिंदू जावन राविल्लें स्थळ. वाठारांत हॉटेलां आशिल्ल्यान जायत्यो बसी रस्त्यांचेर पार्किंग करतात आनी रस्तो ब्लॉक जाता. वो एक्सीडेंट कैसा हुआ? हम लोग आ रहे थे होटल से रेस्टोरेंट से आ रहे थे. टर्निंग में लापरवाही गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए टर्न किया और एक ब्रेक मारा तो बस पलट गई. बस से ट्रैवल कर रहे थे? जी. कहाँ से कहाँ पर? बागोमाला रिसोर्ट से आ रहे थे. तो वास्को जा रहे थे? नहीं वास्को नहीं, सफ़र में जा रहे थे, मतलब भ्रमण के लिए घूमने जा रहे थे. अच्छा, वो टूरिस्ट बस थी? हाँ टूरिस्ट बस. कितने पैसेंजर थे बस में? लगभग 40 के आसपास. 40 के आसपास. कहाँ से आप? हम लोग छत्तीसगढ़ बिलासपुर से. छत्तीसगढ़ बिलासपुर. के सभी के सभी इंजर्ड है? हाँ लगभग सभी नहीं हैं. हम लोग इवेंट में आए हुए थे. गोवा 365 खातीर बोगमाळच्यान हिरू महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आम आदमी पक्षान वेंचणुकेक सामकार वतना शिक्षणा कडेन लक्ष केंद्रीत केलां. आपच्या बाणावली फाट्यान शिक्षण वेवस्थेत सुदारणा घडोवन हाडपाचे नदरेन शिक्षकांक बरोबर घेवन एक पॅनल सुरू केला. ही प्रक्रिया पक्षाच्या जाहीरनाम्याचो एक वाटो आसतली खंय. दिल्लीची आम आदमी पार्टीची आमदार अतिशी मार्लेनान बिरेस्तारा ह्या उपक्रमाक आरंभ केलो.
अतिशीन सांगले कुशळटाय आशिल्ले शिक्षण करियर गायडन्स आनी अभ्यासक्रमात उद्योजकतायेची मानसिकताय तयार करपी ही शिक्षणीक मळावयली आमची मोख. We are very happy to launch this teachers panel for Benoli constituency who are going to be creating the education manifesto. Education is one of the very important agendas of Aam Aadmi Party. For many years, everyone has believed that government cannot provide good schools. But Aam Aadmi Party has shown that if governments have the political will, then world-class education can be provided to every student, whether they come from a rich background or a poor background. Today in Goa we have a problem. Our children go to school, we send them all to school, they get a good education. But despite getting education, we are not able to give our children jobs. And after they have finished their schooling, after they have finished their education, the children of Goa, the youth of Goa, end up going outside Goa to look for jobs. This is what the education system needs to change, and this is the plan that our entire panel will be making. There are 3 important initiatives that we will be taking and which this panel will be working on. Number 1 is skill education. Right now, while students study in schools, they often have to go out and they are not skilled enough for the job market. And so how is it that we can give the right kind of skills, 21st century skills, to all the students who are studying in our schools? Second, career guidance and career counseling. That at this age, when students are in grade 9, 10, 11, 12, they are looking for what to do, but often they do not have people who can guide them. And so we are going to prepare a plan for how career guidance can be done for students who are in grade 9, 10, 11 and 12. We are going to start something called the Entrepreneurship Mindset Curriculum also here in Goa. This is an initiative that we have taken in Delhi. And the important part of this initiative is that when students come out of schools, when our young educated youth comes out of the education system, we are all thinking, oh, we need to find jobs, we need to find jobs, we need to find jobs. And all the young people spend their time in looking for jobs, writing exams, standing in lines. Whereas, we need to be creating job creators, not job seekers. This is an initiative that we have also started in Delhi government school. 30 वर्सां जितले आमदार जावन गेले डेव्हलपमेंट ऑफ एड्युकेशन इन दी कॉन्स्टिट्युएन्सी हे तेंक सजमो कोणा येल ना आनी तेमी कोणा हेजे लक्ष घालना. वी आर हियर टुडे टू एन्श्योर that the next 5 years of the Aam Aadmi Party governance in Goa as well as the Aam Aadmi Party legislature member जो आसतलो तेजे 5 वर्सां पेडेर जाचनु. So there will be development of the schools in our constituency. There will be development of each student. There will be development of the teachers, and there will be development of the parents who will be prepared to see the future of their kids. गोवा 365 खातीर बाणावलेच्यान रमेश नाईक रावत. गोवा फॉरवर्डाची काँग्रेस बरोबर युती जावप ही गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो विजय सरदेसायाक काळाची गरज दिसता. विजय सरदेसायाक युती विशीं विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें बॉल काँग्रेसीचे गोलीत आसा, तेंच्यांनीच ह्या प्रश्नाची जाप दिवची. विजय सरदेसाय सयत ताचे वांगडी आमदार विनोद पालयेकार, विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत आनी गोवा काँग्रेसीचो प्रभारी दिनेश गुंडूराव हाणें बरोबर बसून काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड युतीचेर मोर मारिल्ली अशें म्हणूं येता. पूण दिनेश गुंडूरावन युतीक न्हयकार दिल्या उपरांत ह्या विशयाचेर अजून चर्चा चल्ल्या अशी खबर आसा. ह्या बोवाळांत विजय आपलो एक आमदार जयेश साळगांवकाराक वगडावन बसलो. जयेश भाजपात गेला. विजयान आदींच जाहीर केल्लो उमेदवार किरण कांदोळकार लेगीत तृणमुलात गेलो. सगळ्यो घडामोडी मतींत घेतल्यार युती होच ताचे मुखार पर्याय उरला. सिनियर पार्टनर आहा ताणें करून घेवया. कितें अंडरस्टँडींग जाला हें म्हज्या तोंडांतल्यान येवचें परस तांच्या तोंडांतल्यान आयिल्लें बरें. ताका तुमी विचारात. म्हाका दिसता दिनेश गुंडूराव नाजाल्यार दिगंबर कामत हाजेर तुमकां चड सांगूंक शकतले. म्हणून टॉक्स आर गोइंग ऑन इन अ फेवरेबल वे, प्रोसीडिंग फॉरवर्ड इन अ फेवरेबल वे. Will it happen or Then let the answer be given by them. or otherwise? Otherwise
कित्याक उलय हांव तुका म्हणटा फेवरेटली सो वाय टॉक ऑफ अदरवायज पूण क्वेश्चन तुमी ताका घाला जनताय आपुलकेन पळयता टायम खूब जाल्लो गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. सत्तेत असलेल्या भाजपाचे मानशेक व्हडली खावटी पडल्यात. काँग्रेसीन लैंगीक छळाचो आरोप केल्या उपरांत मिलिंद नायकाक राजिनामो दिवचो पडलो. जाल्यार भाजपा आदलो उरोंक ना, कोण येता कोण वता तेंच कळना अशें म्हणत कुठ्ठाळेची आमदार एलिना साल्ढाणानय भाजपाक टाटा बाय बाय केला. आमदारकेचो राजिनामो दिवपी एलिना ही 5वी आनी भाजपाची पयली आमदार. हवसकांडात घुसपिल्ल्याचे नाव मुखार आयल्या उपरांत भाजपाचो नगरविकास मंत्री आनी मुरगांवचो आमदार मिलिंद नायकाक मंत्रीपदाचो राजिनामो दिवचो पडलो. ताचो हो राजिनामो स्विकारून राज्यपालाकडेन धाडून दिल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मिडियाक सांगले. सांगपाचें म्हटल्यार गोंयांत सुखशांती येवची अशें मागपा खातीर निकतीच काशी विश्वनाथ धामाची यात्रा करून आयिल्ले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक मिडियाक पक्ष अशांत करपी बातमी दिवची पडली. मिनिस्टर मिलिंद नाईक आणि आपलं रेजिग्नेशन जे आता फ्री अँड फेअर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें हाज्या खातीर तेणी आपलें रेजिग्नेशन दिलें हांवें रेजिग्नेशन एक्सेप्टूय केलें आनी गव्हर्नराक धाडून दिल्लें आसा. सो दॅट वॉट एवर फुडलें जें कितें आसा तपास यंत्रणेचेर दबाव दिसूंक येवंक जायना म्हूण स्वता जावन मिलिंद नायकान राजिनामो दिलो अशें गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगलें. पूण दुसऱ्याचेर पर्सनल आरोप करचे आदी मनशान विचार करचो असो शेरमावय तानावडेन दिलो. आयकात. तुम्ही एज अ पार्टी इन्व्हेस्टिगेशन तुमच्या वटेनच्यान कितें जातलें बी नाही कसलें तें जेन्ना तुमच्या मिनिस्टराक रिजायन दिवचे काय ना म्हणून तेणेन स्वताहून जे फ्री अँड फेअर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें म्हणून तर तेणे रेजिग्नेशन दिल्लें आसा. त्यामुळे ते हातून आमी पार्टी भितर इंटरफियर करना. पुलिसाचें इन्व्हेस्टिगेशन लिगॅलिटी जी आसा ती तो कितें दिसता पण तुमचो मिनिस्टर तो म्हणून तर म्हाका हें आसा की आमच्या मिनिस्टरान हें करतकच वेळ न करता तेणे मुख्यमंत्र्याक सांगलें भाजपा आदलो उरलो ना अशें म्हणत कुठ्ठाळेची आमदार एलिना साल्ढाणान भाजपाच्या कमळा पाकळांतल्यान भायर सरली. ज्या पक्षांत माथानी साल्ढाणा आनी फाटोफाट आपूण आमदार म्हण वेचून आयिल्ली तो पक्ष आतां खूब बदलला. काल राती जाल्ल्या पक्षाच्या बसकेत एका बळिश्ठ फुडाऱ्यान केल्ल्या स्टेटमेंटाक लागून आपणाक राजिनामो दिवचो पडलो. तिणें सांगलें येता ती विधानसभा वेंचणुके लढयतलीच तिचो निश्चेव. I have resigned for valid reasons. I have resigned because the party that late Matani Saldana had joined, and after his demise, I stepped into his shoes, is no longer the same party. The party seems to have forgotten all its principles, and there is bedlam in the state. Okay? Nobody knows who's coming into the party, nobody knows who's going out of the party. I attended the meeting yesterday of the party, and there was one sentence, I will not mention the sentence, but there was a certain sentence that was made by one of the stalwart leaders of the party that made me realize that it is time I left the party, and therefore I've handed in my resignation. And कसले डिसिजन अजून पासून घेवंक ना. जायत ते सगळे पार्टी आसा in touch. Yes, they are all there. But I have to think, I have to consult. I will not do anything in haste. No matter who tries to persuade me, I will weigh the pros and cons. I will consult with the people of the constituency, and accordingly I will take a decision. And when I'm ready, I will tell you. There were the rumors that UVP joined and resigned. This message was floating very 1 week back. I'm not joining. No, like will resign and likely to join the AAP this. I've told you when I'm ready for it, I will inform you, and I will give you all the details. Madam, but तुम्ही 2022 contest करतली election. Yes. तुम्ही contest करतली. करतली. Okay, but party decide करू ना पार्टी तुमकां टिकेट दिवची ना म्हणून तुम्ही डिसिजन घेतलो. हांव नको पार्टीन दितली ओ ना, पार्टीन म्हाका सांगूंक ना अजून. जायते आयकलां पूण पार्टीन म्हाका सांगूंक. गिरीश चोडणकारान मिलिंद नायकाचें नांव पुराव्या सयत जाहीर केलें. काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकारान रोखडीच मिलिंद नायका आड लैंगीक अत्याचाराची कागाळ पणजे पुलिशेच्या बायला विभागात नोंदयली.
मनशाचे जे तिने माझे कडेन दिल्लेले पळय ते डिटेलान तुमकां हांव सांगता. सो मातशें एक प्रेस कॉन्फरन्साक ओरिजिनल मोबायल प्लस तिजो कॉपी करून दिलेलो मोबायल हे दोन्ही हांवें सबमीट केलेले आसा. सो नाव द बॉल इज इन डिपार्टमेंट. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगेस. परतून एक व्यावसायिक विसव. आणि आता वेध हवामानाचो. अजून फुडले 5 दीस गोंय सुकेच उरतले. हवामान खात्यान सांगला. मजगती गोंयांत चडांत चड 33 जाल्यार उणेंत उणें 22 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. येता ते कांय दिसांत राज्यांतलो वारो उत्तरेच्या दिकेन वचपाची शक्यताय आसा. देखून फुडल्या 2-3 दिसांत चडावत तापमानात 2-3 डिग्री सेल्सियसान उणाव जावपाची शक्यताय आसा. फुडले 2 दीस मळबात कांय प्रमाणात कुपां दिश्टी पडटली. 21 तारखे मेरेन कांय वाठारांनी दाट दव पडिल्लो दिश्टी पडटलो. 21 तारखेक मेरेन राज्या खातीर वा नुस्तेमारी करप्या खातीर हवामानाची कसलीच खाशेली शिटकावणी हवामान खात्यान दिवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365. मोग आसचो.